गणेशोत्सव आमचो जो आता 24 तारखेर जे फेस्टिवल जावपाचे तेज्या संदर्भात प्रिकॉशनरी मेजर्स जे मार्केटान आमी खुबश्यो चेंजीस केल्ल्यो आसा, पे पार्किंग म्हण बाकीच्यो चेंजीस केल्ल्यो आसा त्यो तेंच्या नजरेक हाडून दवरून आनी आमच्या कडसून तांकां कितें हेल्प जाय जावं सहकार्य आमच्या कडसून तांकां कितें जाय तेज्या खातीर ही मिटींग आमी घेतलेली आनी तेतून खुबशे इश्यू आसले. एक म्हणटा ते आमी आज फायर जे आमचे जो फायर क्रॅकर्स फायर स्टॉल्स जे मार्केटान घालताले ते आमी टॅक्सी स्टँडाच्या ऑपोजीट शिफ्ट करपाचे डिसिजन घेतलेले आसा आनी ते तयारी आमी चालू केल्ली आसा. त्या संदर्भात ट्रॅफिक PI आमी हांगा हाडून थोडे आमी कितें करपाचें आसलें म्हणजे जे थंय रेंट बायक पार्क जाता ज्यो टॅक्सी ज्यो अनऑथरायज्ड त्यो टॅक्सी स्टँड मार्क केल्लो ना ताका ज्यो येलो नंबर प्लेट टॅक्सी आहा तेंचे बॅरिगेड्स घालून कशें केन्ना आमकां जाय तेजें एक डिस्कशन जालें. त्या भायर फायराचे जे ऑफिसर आसले तांकां आमी सांगलें की फाल्यां जे फायर स्टॉल भायर शिफ्ट जातले तेन्ना तेंच्या खातीर तुमच्या कडसून आमकां कितें मेळटलें सहकार्य. तर ते म्हणटाले वार्षिक आमी मेन गेटी म्हणजे म्हापसा सार्वजनीक गणेशोत्सवाच्या भायर आमी एक हे आमचे फायर बॉम्ब दवरतात, पण आमकां आनीक तरी आसून हांगासर थोड्यो कारण ह्या रोडान खुबशे गणपती येतात वयतात आनी थंय ते स्टॉल्स आसल्या कारणान थंय थोडे आमकां तुमचे मनीस जाय पडटले म्हणून अशें आमी तांकां कळयल्लें आसा. मार्केटान खुबश्यो चोरी जावपाच्यो घटना घडटात, चेन मारपाचे. त्या दिसांनी आमी आमचे थंयसर जे कॅमेरा लायिल्ले आहा ते सर्विसींग केल्ले आहा, ते सुरू जाल्ले आहा, पण पुलीस गस्त हो त्या 2 दिसांक चड जाय म्हणून तेंच्या वांगडा डिस्कशन जालें, कावन्सिलरांचें सजेशन जाल्लें आहा आनी हे गोश्टी थोड्यो आमी पयलीं थोडी रेजोल्युशनां घेतल्या की ज्यो इंटरस्टेट बसीस बॉम्बे बसीस आहा त्यो भायर शिफ्ट आतांच्या नवीन जातल्या त्या बस स्टँडार, पण थंय थोडे कंडिशन्स सारके ना कारण पावस पडत जाल्यार थंय चिखल जावपाची शक्यता आहा. त्या खातीर आमी टेम्पररी फाल्यांच्यानूच थंय काम सुरू करतले. थोडी ड्रेनेज मारून थंय उदक पास जावपाचें काम सुरू करतले.